गोवा फॉरवर्ड पार्टी सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीच्यान आज आम्ही प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर त्यांच्याकडे आयिल्ले. त्यांच्याकडे आम्ही ऑलरेडी टायम मागलेलो, पण त्यांच्यानी अशी मेसेज दिली की हांगासर तुमकां गेरा घालपाक किंवा जास्त क्राऊड घेवन येवपाक गावचो ना. पूण आमचे ऑफिस बॅरर जे आसा पळय ते 5 ते 7 जाण आमी आयिल्ले आसा हांगासर. आमचे मेन आयज हो मेमोरंडम दिवपाचो आसलो, जो कालच गांधी जयंतीच्या निमतान माननीय मुख्यमंत्री गोंय राज्याच्या श्री प्रमोदजी सावंतान काल डिक्लेअर केले की उदकाचे बील हे जे आता फुडें येतले, ह्या म्हयन्याच्यान जे चालू जातले बील जे येतले पळय ते 5% रेट वाडून येतले. म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा गोवा गव्हर्मेंटाक. त्यांच्या मॅनिफेस्टोर जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना त्यांच्या मॅनिफेस्टोचेर अशें आमकां गोंयच्या लोकांक एक एश्युरन्स दिल्लें की 16,000 लिटर जे उदक आसा ते ईच एंड एवरी फॅमिलीक आणि मिटर जो कोणागेर आसा तांकां 16,000 लिटर पाणी फ्री मेळटलें. 6 म्हयने जाले इलेक्शन जावन, सरकार घडोवन 6 म्हयने जाले. 6 म्हयन्यान ते 16,000 अजून पर्यंत कोणाक फ्री मेळोंक ना. आणि उलट काल अनाउन्समेंट जालें आणि ऑलरेडी बील येवपाचें हे 100% जाल्लेलें आसा की 5% बील वाडोवन येतलें. म्हणजे जो सर्वसाधारण लोक जो आसा, जो गोंयचो सर्वसाधारण लोक जो आसा तो ह्या उदकाचें बील फारीक करूनच आपलो सॅलरी आनी कितें कमयता ते थंयसर घालयतलो. आयज जर बारीक पळोवंक वचले जाल्यार अजून 24 hours वॉटर सप्लाय अजून पर्यंत मेळना. हांव मय मतदार संघान येता, अजून पर्यंत चोडणा हो गांव असो आसा थंयसर अजून पर्यंत कंटिन्यू 24/7 सोडूनच घाला. विकली कमीत ते 4 ते 5 दीस कंटिन्युअसली उदक थंयसर येना. जी मया वाठारांत पायपलायन जी अजून पर्यंत जी करता, पावसा पयलीं पायपलायन चेंज करपाचें अजून पर्यंत काम कंप्लीट जाल्लेलें ना. 2 दिसांनी 3 दिसांनी अशें उदक येता. हे लोकांचेर मारो पडटा उदक ना म्हणून, आणि तितून करून हे 5% बील वाडून येतले तेजो मार पडटलो. पूण जगपाच्या लोकांनी कसो होता ह्या सरकारान सांगपाचें. टॅक्स पेयर सगळे पयशे टॅक्स फारीक करता, बाकीचे सगळी डेव्हलपमेंट करूंक जाय ते म्हणटा. सेंट्रलाचे इतके 1000 कोटी येता म्हणटा ते वयता खंयसर तर. जे लोकांनी जगपाचें कसो होच तुमी सांगपाचें. आणि हे लोकां पर्यंत हांव म्हणटा की हे सरकारान लोकांक जगोवपाक टायम दितले काय मारून उडयतले हो प्रश्न पडलेलो आसा. आमचे काणकोणचे सुद्दां ऑफिस बॅरर आसा विकास भगत, ते सुद्दां तेंच्या वाठारांचें कितें आसा आनी ओवरऑल गोंयचो कितें उदका बद्दल प्रॉब्लम आसा पळय ते 2 शब्दान सांगतले तुमी. माननीय मुख्यमंत्र्यान मॅनिफेस्टो भितर 2 गजाल्यो प्रामुख्यान येतल्यो. एक सांगलें की 16,000 लिटर आपण उदक प्रत्येक घराक फुकट दितलो, आनी तशें दुसरें सांगलें की प्रत्येक घराक आपण 3 सिलिंडर जे आसा वर्साक फुकट दितलो म्हणून. आज ताजें उलट गांधी जयंती तेमी नवीन नोटिफिकेशन काडलें 5% हे फक्त एका वर्सान, फुडल्या वर्सा परत 5% वाडोवपाचें. तें नोटिफिकेशन तूं मुद्दम जर वाचलें जाल्यार कळटलें. सिलिंडराचे आमकां तशेंच पानां गेले. पयलीं सांगलें सिलिंडर आपण 3 फुकट दितले म्हणून वर्साक, मागीर सांगपाक लागले BPL भितर जे कोण पडटात तांकां दितले म्हणून. BPL भितर सोडून दिवया, BPL जे कोण आसात तांकां तरी मेळटले, तांकांय अजून पर्यंत पावले ना. आणि हो मुख्यमंत्री दिल्ली वचून 100% उदक आपण घरघरा पावयता म्हणून सर्टिफिकेट घेता देशाच्या प्रेसिडेंटाच्या हातीर. म्हाका दिसता हांव ज्या वाठारांतल्यान येता, गांवडोंगरी खोतीगांव, माननीय सभापती त्या वाठारांतले, थंय अजून उदकाची पायपलायन ना. थंयचे गांवच्या लोकांक उदक मेळना. लोक एप्रील मे म्हयन्याक कट्टेनी उदक भरतात. आणि अशाक ज्या लोकांक उदक मेळटा थोडे फार त्या लोकांक तूं 5% उदक 5% वर्साक वाडोवपाचो, म्हणजे म्हयन्या वाडोवपाचो फुडल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्यान सुरवात करता. जो मुख्यमंत्री सांगतालो की अंत्योदय तत्वाचेर चलपी म्हजे सरकार. अंत्योदय म्हणल्यार कितें, जे सर्व समाजाचे जे घटक जे आसात ते सरकारा कडच्यान पयस आसात, तो मागीर वंचीत आसात, सोशीत आसात, अशा लोकांचो आपलो सरकार म्हणटा. जाल्यार हे उदक कोण वापरता? ह्या लोक वंचीत सोशीत ह्या तुज्या अंत्योदय तत्वां भितर लोक बसना काय कितें? आनी मुख्यमंत्री म्हळ्यार आयज आमच्या काल कितें तरी उलयलें स्कॅमाचेर TCBचेर, तो म्हणटा आमचे डिफॅमेशन केस घालता म्हणून आमच्या चिफाचेर. निश्चित ताणें घालचें, पूण त्याच बरोबर पत्रकार भवन ताका आनी एक प्रश्न केल्लो की उदकाचेर. ते प्रश्नाचेर तो उलयलो ना, ताणें ताचेर जाप दिली ना. हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन पत्रकार भवना कडेन मागता मुद्दम हो विशय तुमी लावन दवरचो. आमी तांकां 15 दिसाचो अल्टिमेटम दिला. 15 दिसां भितर हे तुमी जो कितें नोटिफिकेशन घेता तो फाटीं घेयात, ना जाल्यार आमी थंय घेराव करतले आनी आमच्या पद्दतीन आमच्या स्टायलीन आमी हें आंदोलन गोवा फॉरवर्ड मुखार व्हरतले. आनी लोकांक सांगतात आमी मुद्दम, जे लोकांक इलेक्शनाच्या वेळाचेर 1000-2000 जे दिताले त्या लोकांक आयज पळयात 5% म्हळ्यार म्हयन्याक 500 रुपये किंवा 200 रुपये वाडले जाल्यार 5 वर्सांक हाजो अमावंट कितलो जातलो?
तेन्ना तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन मागतात की हो विशय जो आसा सरकारान आमचेर माथ्यार मारपाचो प्रयत्न केला तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी जागी जावचे आनी हाजेर एक निशेध करचो आनी सरकाराक भाग पाडचें की हे जी 5% आसा ते फाटीं घेवपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.